पावटी सकाळ हनुमान देवा तसेच सगळ्या आमच्या मणिमालाच्या देवस्थान नमन करून सकाळी आम्ही 10:30 मिटींग आपली 11 साकून आतापर्यंत आम्ही हांगा आसात. आता सगळ्या बऱ्यापैकी नगर बांदवांनी आख्खी गोंयच्या बऱ्यापैकी पार्टिसिपेट बरो आपलो प्रतिसाद दिलो. मोठी संख्येन म्हणटा अशें उपस्थित रावले आणि सकाळी 10:30 येयल्ली लोक अजून पर्यंत लोक हांगा वर्गज अशें बसलेले आसा. हांव सगळ्या लोकांच्या पयलीं तितले उमेद दाखयली आनी सगळे फुडें गेले कितें आमचे नरेंद्र मोदी मिटींगे खातीर आनी नवीन कार्यकारिणी करपा खातीर 2024-2027 पर्यंत 3 वर्सां खातीर त्याच्यात सगळे लोकांचो आभारी बऱ्यापैकी त्यांनी रिस्पॉन्स दिलो. त्याच प्रमाणे हांव सगळ्यांचो समस्त आमच्या नंदर बांदवांचो आभारी. म्हाका चवथ्यांदा फर्स्ट टायम अनुकोस अध्यक्ष म्हणून तिने बिनविरोध निवडून दिला तरी हांव तांकां सगळ्यांचो आभारी. त्या प्रमाणे म्हजी टीम जी आसा ती सगळी आतां निवडून दिल्ली आसा सगळ्यांक आनी सगळ्यांनी बरें प्रत्येकाने बरें आपले कंट्रिब्युशन दाखयल्लें आसा. प्रत्येकाने आपले बरें सहकार्य दाखयल्लें आसा. एक आमचे फुडें आनीक आमचे एडवायजर आतां आमचे जॉयन जातले म्हणून एक आमचे फुडें एक जे अजून पर्यंत जे आमचो मुद्दो जे आमचो आयज जेन्युन प्रश्न म्हणटा असो जे अनुसूचित जमाती भितर समावेश करपाचें जें आसा तें आमचे फुडें आव्हान जें आसा अजुनूय आमकां प्रत्येक टायम सगळे सरकारान सहकार्य केलां आनी आमी तर खास करून आमचे मुख्यमंत्री आसतले पार्टीचे अध्यक्ष आसतले पार्टी सगळे पदाधिकारी गोवा गव्हर्मेंट अशें सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां सगळ्यांचे सहकार्य आसा आनी आमकां नवीन फुडें सामकें चुनवती आसा की आमी जाता तितले बेगीन म्हणटा अशें म्हणजे अनुसूचित जमाती भितर समावेश म्हणजे ST स्टेटस आमकां मेळून दिवपा जाय. कित्याक घाकू वेदाच्या जो आमी लढो पयलीं दिल्लो त्या लढ्याक 4 आमचे समाज आसले घाकू वेद गावडा कुंभी वेळीप धनगर आनी 2003-4 3 इनपूट जाल्ले गावडा कुंभी वेळीप आनी 2003 ते 2024 म्हणजे 21 वर्सां जाली. आज आमी वाट पळयतात आमकां ST स्टेटस मेळटलो आज मेळपा जाय म्हणून आनी आज सगळे सोपस्कार जे अर्जे आनी पॅरेंट्स काडलेल्यो जेन्ना तुमी कितें काडले आसा त्या सगळ्या प्रश्नांचो आमी निवारण केल्लें आसा. अर्जे जे सांगले तितले आमी तांकां दिल्ले आसा आनी आज आमी क्लियर आसा की आमकां ST स्टेटस मेळपाक म्हणजे आमकां आयज आमकां सगळ्यांक समाज बांदवांक हांवें खात्री दिल्ली आसा की जेन्ना 2003 सुद्दां पयलीं जेन्ना कम्युनिटी म्हणजे 3 समाजाक जेन्ना ST मेळ्ळी तेन्नाय दोनी कडेन सरकार जो आसलो गोंयाचें सरकार भाजपाचो भाई सरकार आनी वयर सरकार आसलें तें आमचें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आसलें आनी आतां डबल इंजीन सरकार आसा हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आनी वर आदानी मोदी सरकार आनी आमकां फूल आशा आसा आमकां टायम टू टायम मुख्यमंत्री सपोर्टूय केला आनी ते सगळे आमी म्हायती सगळ्या आमच्या समाज बांदवांक दिल्ली आसा आनी ती जाता तितले बेगीन आमच्या म्हणजे आमी फॉलोअप करून आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यांनी सगळे सरकाराच्या सहकार्यांनी जे आमकां जे आमचें स्वप्न आसा आनी जे आमचो हक्क आसा म्हणटा असो तो आमी मेळोवन तुमकां दितले आमी हें दिल्लें आसा. हांव चड टायम घेवचे पयलीं आनी एक फावटी सगळ्या आमच्या समाज बांदवांक तो आभारी कित्याक एक शांत कांयच विघ्न येयनासतना आज इलेक्शनां आमचे जाल्ले आसा. मागीर तुमी भितर आमचे बरी टीम पयलीं आमची टीम आशिल्ली आतां आमचे सगळे टीम नवे भुरगे हे आसात ते हे जाल्ले आसा आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार बरो लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो आसा बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा पूण तो बरो म्हळ्यार हे उमेद दाखयल्ली आसा की समाजा खातीर फुडें येवन काम करपा खातीर एक सकाळी येयल्ले भुरगे अजून पर्यंत लोक ते सकाळी येयल्ले 1000च्या आसपास लोक ते आतां सांजचे पर्यंत लोक रावप म्हळ्यार सकाळचे 10 ते रातची आयज आतां 9:30 जाली अशे पद्दतीन उमेद लोकांक दाखयल्ली आसा की समाजा भितर रावप कम्युनिटी भितर रावप आपली कंट्रिब्युशन समाजाक कितलें दितलें अशे पद्दतीन लोकांनी उमेद दाखयल्ली आसा पूण तांकां सगळ्यांक शाबासकी कमी येता आनी आनीक फावटी बिनविरोध म्हणटा अशें म्हाका निवडून दिलो. काही खुबशे लोक जे राजकीय काही पक्षांचे लिडर सुद्दां जे म्हाका बिनविरोध मेळपा नाका म्हणून सुद्दां प्रयत्न खूब करी कित्याक आनंद कित्याक म्हाका दिवप अशें म्हणून तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो पूण तेंचे आमचे समाज बांदव कोणी आयकले ना आनी सगळ्यांनी फॉर्म सुद्दां भरली ना विड्रॉ करपाचे फाटीं घेवपाचो प्रश्न येयना तेजे विरोध फॉर्म सुद्दां भरली ना. सगळ्यांनी एक मतांनी म्हाका चवथ्यांदा बिनविरोध निवडून दिल्या बद्दल आनी एक फावटी आमच्या सगळ्या समाज बांदवाचो ऋणी आसा आभारी आसा. तुमचे फुडले पावल कितें आसतले आतां? आमचे फुडली पावल म्हणजे ज्यो समाजाक पासून काही गजाली खातीर वंचीत आसात त्या सगळी सुविधा आमी तांकां उपलब्ध करून दिवप. काही जाग्याचे प्रश्न आसा घरांचे प्रश्न आसतले अजूनय जमनी आमच्या आसा त्यो सगळ्यो काही नांवार जाल्ली ना
फॉरेस्टाचे काही एरिया आसा म्हणजे गव्हर्मेंटाचे एरिया रावतात ते काही मुद्दे आसतले आणि प्रामुख्याने जसं हांवें सांगलां ते आनी तितून जमाती भितर समावेश म्हणजे ST स्टेटस मेळोवन दिवप हे प्रामुख्याने आमकां हें आसा ते आमी जाता तितले बेगीन आमचो प्रयत्न आसतलो करून दिवपाचो हें आमचें आव्हान अशें घेवन चॅलेंज अशें घेवन आमी सरकाराच्या सहकार्यांनी हे दोन्ही कडेन सरकार आमचे जे आसा तांचो आदार घेवन ती आमी करपाचो प्रयत्न करता. सर कितल्यो अश्यो FRC केसी आसतल्यो ज्यो अजून पर्यंत क्लियर जावना? FRC केसी क्लियर जायनासतना अनेक कारणां आसात, काही जाल्ल्यो आसात, काही जावच्यो जाल्यो ना. ताका जमनीचे LOCचे खूब वेगवेगळे प्रश्न आसा. ताका लागून लोक आमचे आजून खूब वंचीत आसा कित्याक आमचे लोक चडांत चड लोक जे आसा ते आमचे पयलीं जे राहणीमान जे आसा ते आमचे वेवसाय दुसरो गाई म्हशींचो बोकडांचो वेवसाय आसल्या कारणान दोंगराळ भागांचो रावल्ले म्हणजे जाग्याचो प्रश्न येत आसा आमचो आजून सुटी जाल्लो ना. म्हणटकीच तशें पळोवपाक गेल्यार आमी म्हणजे ST स्टेटस मेळोवपा खातीर आमचे म्हणजे सगळ्यांचे पयलीं आमकां मेळपा जाय तशें पळोवपाक गेल्यार आनी तूं कोणाचें दुमत ना. सगळे समाजाक खबर आसा, सगळ्या पक्षाक खबर आसा जे समाज इनपूट जाले ते सुद्दां म्हणटात की आमच्या पयलीं धनगर बांदवांक मेळपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे आजूनय धनगर बांदव त्याच प्रमाणे आमचे अनुसूचित जमाती म्हणजे ग्रामीण भागांनी रावतात आणि खऱ्या अर्थांनी तांकां म्हणजे जे मेळपाक जाय ST आमकां सगळ्यांच्या पयलीं हांव बाकीच्या मेळपा नाका अशें म्हणना पूण पयलीं मेळोवंक जाय आशिल्ली ती सगळेच लोक मानतात आणि ताका लागून आमकां हो अन्याय आमचेर दूर जातलो आणि जेणे करून सगळेच जमनीचो प्रश्न आसतलो सगळे प्रश्न आमचे सुटून जातले. 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म आणि 4थी टर्माक सुद्धा कोणी फॉर्म सुद्धा भरली ना आणि फॉर्म भरनासतना सुद्धा आपले भितर दिल्या बद्दल तुजो आभारी आणि जे आमी करून दाखयल्ले आसा की जे आणि आता प्रामुख्याने आमचे मुद्दे आसा सगळे आमी हे केल्ले आसा ते मेळोवन दिवपाक आमची सगळी टीम जी आसा आनी अवळात्र प्रयत्न करतले आणि आमी न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतले. आमी जे कितें मुद्दे आसा जे कितें आमी आजून पर्यंत जालो ना ते करपाचो प्रयत्न करतले. आता मी इलेक्शन करता आसतना बऱ्यापैकी सुंदर काम केलें आसतलें सुंदर अशें ट्रेनिंग केल्लें आसा आनी बावलो करता हो म्हणून लायफाचो पार्ट काय हें आमी जे आसा ते वर जिंकले आसातच पूण जे काही कोणी मागा घेतले आसा काही थोडेशे मतांनी कोण हे जाल्ले आसा ते सुद्दां त्याच हसत लोकांनी हे सगळे वेळ म्हणजे स्वागत केल्ले सगळ्यांक आणि एक्सेप्ट केल्ले आसा म्हणजे सगळ्यांक आमचे धनगर बांधवांचे म्हणजे स्मूथली इलेक्शन म्हणजे कशा पद्दतीन आमी खूब कडेन बाकीकडे पळयतात वाद जाता आणि कितें जाता सगळे कोण जिंकता तो जिंकता कोण जिंकना तो आनी कितें बोवाळ करता खूब कितें आसता पूण आमी तशें ना आमी बरो फायटो घालून दिल्लो आसा बरें स्मूथ सारके दावेदार एका परत एक आसले इच्छुक उमेदवार खूप असले की प्रत्येकाची इच्छा असली पण जे कोण फाटी सरले काही म्हणजे आपण स्वतः फाटी खूपशे फाटी सरले आणि जे कोणी इलेक्शन सुद्धा लढले बऱ्या खेळीमेळीच्या वातावरणात झाले आणि कोणाकच हे काही ह्या करीत असताना बऱ्यापैकी सगळे शांतकायी झाल्याबद्दल एक बरी मॅच्युरिटी बरी एक हे मेसेज आमच्या समाजात दिल्ले आसा. आमची भितर एकवट आसा युनिटी आसा सगळ्यांक खबर आसा पूण इलेक्शन हे म्हणजे की नवी कमिटी काडप हे सोबतकार आसता पूण जशें इलेक्शन आमी पळयलें आतां बऱ्यापैकी खेळीमेळीच्या वातावरणात भितर काय तुम्ही हे साथ दिल्ली आसा आणि तुम्ही दाखवून दिल्ले आसा की आमी कशे पद्दतीन सगळे भाव आसून आसा कशे एकवटून आमी आसा हे तुम्ही दाखवून दिल्ले आसा. सगळे असंख्य आमच्या जे बांधव तुम्ही आसा त्यांचो ऋणी तुजो आभारी की तुम्ही ही बऱ्यापैकी शांतीकायेन सगळे पार पाडले आणि सगळ्यांनी हे केल्याबद्दल सहकार्य तुमकां तुम्ही हे केल्याबद्दल सगळ्यांक अनेक कोणी सहभागी येता कोण येता आणि जे कितें आमी कामां जरी आमची इलेक्टेड ही कमिटी जरी असली जाल्यार सुद्दां तुम्ही प्रत्येक आमच्या समाज बांधवांक तितलो धाकटो आसतलो तितलो जे आसतले तुमकां कसले नजरे काम करून घेता आसतना आमचे बरोबर वावरता आसतना अशी जी आमी कमिटी दवरप आनी तुमी आनी आमी बरोबर रावन फुडें जे कितें करपा जाय ते आमी सगळ्यांचे एक मतांनी फुडें रावन करतले. जर आमी हे फॉर्मेलिटीज म्हणून कोणतरी पदाचेर विराजमान जाता काम करता आसतना आमी सगळे समाज बांधव एक आमी सगळे अशे पद्दतीन आमी फुडें काम करतले आनी तुमी सगळे जशे आज पर्यंत आमी करीत आसा फुडें आमी त्याच प्रमाणे करूया तुमचो साथ पडलो आसतलो अशी गरज धरता सगळ्यांक देव बरोबर.